नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पाऊस तेकलो तरी पीडब्ल्यूडीची पावसाआदली कामाची टेंडराच काडिल्ली ना। ओनू पीडब्ल्यूडीचे सगळेच गणित हल्ला। एक जड आयले उपरांत पीडब्ल्यूडी आता काडटा टेंडरां। नॅशनल स्टील पॉलिसीचेर गोयच्यो मायनिंग कंपन्यो घुसपल्यो। फिमी म्हणटा गोंयाक तितलो फायदो ना। सोशल इश्यूज टॅक्सेशनाचेर जाय उपाय। स्टील इंडस्ट्री म्हणटा गोंयातूय स्टील उद्देगाक जाय उर्बा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मायनिंग कंपन्याच्यो नाडयो आवळपाची करता तयारी। मायनिंग कंपन्याकडल्यान घेतले बँक गॅरंटी। पोल्युशन हाताभायर गेल्यार बँक गॅरंटी जप्त। मीठ कॉम्प्लेक्साचो कारभार सारको ना। सरकारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची। बीफ व्यापाऱ्यांची मागणी। आयतारा गोयच्या चडशा मार्केटांनी बीफ पावलेत ना। हायकोर्ट आणि ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरी उपरांत गोवा डेरीच्या बोर्डाची परत वेंचणूक। निकाल सोमारा। दोनूय गटांचो आपलेच पॅनल जिखतले म्हण दावो। मांद्र्या लोकांचे पिवपाच्या उदकाक हाल। उदकाच्या 2 बालद्यांक मध्यानराती जागरणा। नळ पिरपिरता। उदक 7/24 खबरामाळेत प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। आणि ओएनजीसी देहरादूनान जिखली ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल चॅम्पियनशीप। फायनलीत कुंकळे युनियनाक मारले। हरियाणा पुलिसांक तिसरी सुवात। पावस तेकलो तरी पीडब्ल्यूडीची पावसाआदली कामाची टेंडरां काडिल्ली ना। 11 मार्च इलेक्शन कोड आणि उपरांत नव्या बजेटात नॉन प्लॅन कामाची पद्दत बदलिल्ल्यान खाते टेंडरच काडूंक पावले ना। दर वर्सा मार्चात ह्या कामाची टेंडरां काडटात आणि एप्रिल मायात कामां करून घेतात। मात ओनू पीडब्ल्यूडीचे सगळेच गणित हल्ला। तरीकूय 11 मे मेरेन टेंडरां काडून पावसाची कामां सुरू करतले म्हण पीडब्ल्यूडी मंत्री सांगता। दर वर्सा बांदकाम खाते मार्च म्हयन्यात पावसाच्या कामाची टेंडरां काडटा आणि मेच्या शेवटाक काम सोंपयता। ही सगळी कामां नॉन प्लॅन कामां सकयल जाता। मायाचो पयलो आठवडो सोंपलो तरी बांदकाम खात्यान एकाय कामाचें टेंडर काडिल्लें ना। पीडब्ल्यूडीची पावसा पयलींची मेंटेनन्साची कामां आडकलीं। मार्चांत येवपाची टेंडरां मेचो पयलो आठवडो सोंपलो तरी येनात। पावसा आदीं गटारां, छप्परां, बिल्डिंग्स बाकीचे मेंटेनन्स करपाचें आसता। बांदकाम खातें इलेक्शन कोड आनी नॉन प्लॅनाच्या कात्रीत सापडलें। 15 मार्च मेरेन इलेक्शन कोड लागिल्लो, ताका लागून टेंडरां आडकलीं। नव्या नेमा प्रमाण बजेटांतल्यान नॉन प्लॅन कामाची पद्दतूच बदलल्या। बजेटा उपरांत अर्थ खात्यान नॉन प्लॅन कामां स्पश्ट करपी सर्क्युलरूच काडलें ना। 2 मायाक सगळ्या खात्यांक नॉन प्लॅन कामाची सर्क्युलरां पावल्यात। नॉन प्लॅन पद्दतीन पीडब्ल्यूडी 15 लाखां मेरेनची मेंटेनन्साची कामां करताले। नव्या सर्क्युलरा प्रमाण नॉन प्लॅन कामाचे लिमीट 20 लाखां मेरेन वेलां। हे 20 लाखाचे लिमीट पीडब्ल्यूडी बरोबर डब्ल्यूआरडी बाकीच्या खात्यांकूय लागता। ह्या पयलींच्यो टेंडरांच्यो कांय फायली फायनान्सा मुखार अप्रुवलाक आसात। पावसा पयलींची नॉन प्लॅनांतली मेंटेनन्साची कामां वर्साक सुमार 15 कोटींची आसता। टेंडरां काडूंक मेळूंक नाशिल्ल्यान लागीं सगळींच कामां आडकल्यात। 11 मे मेरेन टेंडरां काडून पावसा पयलीं करपाची चडशीं कामां सुरू करतले म्हूण पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सांगता। बाकीची बारीक सारीक कामां खंय खात्याचो स्टाफ करतलो। पावस मात तेकलो। इलेक्शन कोड आणि सरकाराच्या प्रोसिजराचेर धुकलून पीडब्ल्यूडीन परिस्थिती मारून व्हेल्या। पावसा पयलीं कामां तडीक लागली जाल्यार सुटले, नाजाल्यार हुंवार, बुट्टी आनी गळटेचो इम्पॅक्ट पंचायत इलेक्शनाक बादचो ना इतली तरी वेवस्था सरकाराक करचीच पडटली। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोयच्यो मायनिंग कंपन्यो केंद्रान निकत्याच जाहीर केल्ल्या नॅशनल स्टील पॉलिसीचेर मातश्यो घुसपल्यात। ह्या पॉलिसीचो गोयचे मिनाच्या उठावाचे नजरेन फायदो जातलोच म्हण निश्चित ना। फिमी म्हणटा पॉलिसी मायनिंगाच्या नजरेन बरी, मात गोयच्या मायनिंगाक ताचो तितलोसो फायदो ना। लीज होल्डर म्हणटा सोशल इश्यूज आनी टॅक्सेशनाचेर पयली उपाय जाय। स्टील इंडस्ट्री म्हणटा गोंयातूय स्टील उद्देगाक उर्बा दिवंक जाय। स्टील पॉलिसीचेर खासा रिपोर्ट।
केंद्रीय सरकारान नॅशनल स्टील पॉलिसी 2017 फाटल्या सप्तकात अप्रूव्ह केल्या. भारतातले दर मनशा फाटल्यान देशी उत्पादित स्टील 63 किलो वयल्यान 160 किलो मेरेन व्हरपाचो, तशेंच सरकारान चडांत चड देशी उत्पादित स्टील विकते घेवपाचो ह्या पॉलिसीत हावेस. 2030 तक स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन 160 किलोग्राम हो और स्टील प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आए, इसके लिए कई पॉइंटर्स हैं इस पॉलिसी के तहत. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीचो उद्देजक हरीश मेलवानी सांगता ते प्रमाण ह्या पॉलिसीचो गोयच्या मायनिंग कंपन्यांक कांयच फायदो जावचो ना. 30 कोटी टनाचे टार्गेट गाठप सोंपें न्ही. म्हणजे स्टील इंडस्ट्री जर तुम्ही पळयतले तर अखंड रॉ मटेरियल ताजो ईस्ट कोस्टाक तयार जाता आणि अखंड कन्झम्पशन ताजो वेस्ट कोस्टान तयार जाता. हाजेर अजून कांयच सुटावो जावंक ना आणि जी रेल्वे जी आमची सिस्टम आसा ती कोप अप करपाक शकची ना. आनीक 18 कोटी टन तयार करतलो जाल्यार तुका पुरावतले किंवा तूं इंडस्ट्री घेतली ताजो डिमांडूय आसूंक जाय न्ही. डिमांड येवपाक तशी इकॉनॉमी आसपाक जाय. तितकी आमची इकॉनॉमी सध्या ना. स्टील इंडस्ट्रीक बरोच जागो लागता, कोळसो जाय पडटा. ताका लागून गोंयांत स्टील इंडस्ट्री मोटिवेट करप मातशें कुस्तार. गोंयच्या उद्देगीक धोरणांत ती सध्या रेड कॅटेगरीत. स्टील म्हणल्यार फक्त तुका आयर्न ओर लागना, तुका कोळसो जाय. पळय भाशको कितें जालां कोळशाचें. आतां कोळसो कसो पावतलो त्या स्टील प्लांटार. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी दृश्टीन घेवन मागीर आमी उलोवंक जाय न्ही. काय बेश्टे आमी वाऱ्यार सुटल्या स्टील स्टील स्टील. स्टिलाक आयर्न ओर सोडून आनीक तत्व आसा. म्हणजे स्टील पॉलिसी व्हडलोसो इम्पॅक्ट गोंयांत जावचो ना तर म्हणजे गोंयांत म्हाका दिसना इम्पॅक्ट जातलो. काय ना फायदो म्हाका दिसना. उलट नुकसान आसा. ते कोळसो जर वास्को येवंक लागलो जाल्यार कितें जातलें तें तुमी पळयात फुडें. गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन म्हणटा पयलीं मायनिंग रिलेटेड सोशल इश्यूज आनी टॅक्सेशनाक उपाय जाय. हो उद्देग वयर सरतलो जाल्यार सरकाराक धरून बाकीच्या जाणवाळदारांचो रचनात्मक तेंको जाय. देशांत स्टील उत्पादन वाडोवंक सरकाराची नॅशनल स्टील पॉलिसी आशादायी. जाणवाळदार सरकाराच्या ताळमेळान टार्गेट गांठूं येता. मायनिंगांत कल्पकता दाखोवंक गेल्यार बाकीच्यांचो तेंको जाय. पॉलिसी चालीक लावंक सरकार आनी बाकीच्यांचो तेंको जाय. सोशल आनी पर्यावरणाचे इश्यू हे मोठें आव्हान. धोरण बरें तरी वाडिल्ल्या टॅक्सेशनाचो उद्देगाक बरोच त्रास. स्टील इंडस्ट्री सांगता त्या प्रमाण गोंय सरकारान एक अशी पॉलिसी करपाक जाय जातूंत मायनिंग कंपन्यांक त्यांचे मीन थळाव्या स्टील कंपन्यांक विकचे पडटले. आता गोवा का माल कम से कम 20% या 15% या 10% गोवा में कंज्यूम हो, उसके लिए गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा. लेकिन गोवा में क्या है, जिस टाइम में जब एक्सपोर्ट का प्रेशर होता है माइनिंग वालों के ऊपर, तो वो लोग जो है उनको लोकल में माल देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. अगर गोवा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो या आपको 5% माल लोकल में देना पड़ेगा, या वो कुछ माइनिंग वालों को उसके बदले में कुछ इंसेंटिव देवे, तो जितना माल लोकल में बिकेगा उतना आपको एक्स्ट्रा परमिट मिलेगा. तो माइनिंग वालों को भी लालच रहे लोकल में माल बेचना है. भारतात पर कॅपिटा स्टील कन्झम्पशन सध्या 61 किलो आसा. 2030-31 मेरेन 160 किलोचेर पावोवपाचें मोदी सरकाराचें टार्गेट. तशेंच 2025-2026 मेरेन भारतान स्टिलाचो नेट एक्सपोर्टर जावचो म्हूण ह्या पॉलिसीचो उद्देश. मात हांगासरली मायनिंगाची परिस्थिती पळयल्यार ह्या स्टील उद्देगीकरणात गोंय कितले वांटेकार जावंक पावतलें ताचें चित्र अजून तरी स्पश्ट ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. मीठ कॉम्प्लेक्साचो कारभार बरोबर ना. सरकारान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हूण बीफ व्यापारी मागतात. आयतारा गोंयांतल्या चडशा मार्केटांनी बीफ पावंक ना. बीफाच्या व्यापाऱ्यांनी मीठ कॉम्प्लेक्सात चवकशी कर जाल्यार थंय खंय सुपरवायझर येवंक नाशिल्ल्यान स्लॉटरिंग जावंक ना. मडगांव सारखेल्या वाठारांनी बीफ पावलें पण उसरां. स्लॉटर तांच्यांनी एक दीस पयलीं करता आनी एक दीस स्टोर रुमान दवरता स्लॉटर करून. तर स्टोर रुमान लायट नासली. ओके, लायट नासली म्हणून ते लोडरांक तांकां लोडिंग करपाक जावंक ना. ताका लागून आमी बेकार जाले ते जाले. आमचो लाखाचो माल आहा तातूंत. तो स्टोर रुमान ते जनरेटर सुद्दां तांच्यांनी ओपन करून स्टार्ट मारूंक ना. सुपरवायझरान आज तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची न्हू.
चालू करपाची एक्शन घेवपाचें न्हू ताणें कांयच करूंक ना आनी आयज आमी सगळे बंद. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे मॅनेजमेंट सारकें ना. शॉर्टेज जाली काय सप्लायर ऑर्डरी पावोवपा खातीर मागीर बेकायदेशीर गजाली करतात म्हूण वेपारी सांगतात. आख्ख्या गोंयांक मास नाय. हांव म्हणटा सरकाराक कितें हे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स सगळे फॅसिलिटी आहा फक्त मॅनेजमेंट सारकें ना. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट सारकें ना. ते सारकें काम करिनात ड्युटेर येनात. मागीर अशें आमकां प्रॉब्लम फेस करूंक पडटा. आतां आमचे इतले लॉस जाल्यार कोण आमकां फारीक करतलो? कोण हेजो जबाबदार? सरकारान हेंचेर एक्शन घेवची. मागीर ते म्हणटा इल्लीगल करतात. मागीर आमचे जे ट्रेडर्स आहा मागीर सप्लाय दिवपाक कोणाचे ऑर्डर घेतात ते मागीर अशें मागीर चाटे कितें करतात मागीर. आमकां केलेलें नाका. आमकां लिगल वचूंक जाय. लिगल प्रोसिजर आमी जाय आमकां. त्या खातीर आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हेंचेर कितें तरी नेसेसरी एक्शन घेवची. मात तातले तातूंत मडगांवां मार्केटांत बीफ दिसले. विचारल्यार ट्रेडर्स म्हणटात माल पावलो पूण मातसो उसरा. फॅक्टरीत मातशें लायटीचे प्रॉब्लेम जावन चिल्यार मातशें प्रॉब्लेम जालो तेंगेलो. कित्याक प्रॉब्लेम कांय जालो ना मातशें लेट जालें गाडी एटलिस्ट. आनी कांय प्रॉब्लेम जालो ना रस्त्यार कांय ना मीट कॉम्प्लेक्साक मातशें लेट जालें. संडे गिरायक चड आसता. संडे चड आसता तेगेलें कितें मातशें चिल्यार मातशें प्रॉब्लेम जालो म्हूण मातशें लेट जालें. मातशें लेट जालें कॉपरेट करपाक जाय कांय ना. मातसो प्रॉब्लेम जाल्ल्यान मार्केटांत बीफ पावपाक वगत जालो अशें गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो MD पेडणेकार म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चिचिनी प्राणघातक सुरी हल्ल्याची केस जाल्या. शेलोम रेस्टॉरंटाचो मालक फ्रेडी मिनेझेजाक मारलो. चिचिणीचो सरपंच रेमी फर्नांडिसाचो आनी ताचो मेवणो बाणावले वेलोनिया व्हिल्स रेस्टॉरंटाचो मालक मारियो फर्नांडिसान आपल्याचेर हल्लो केलो म्हूण ताणें कंप्लेन केल्या. ताचेर खंय बाटलीय मारली. कोलवा पुलिसांनी कंप्लेन रेजिस्टर केल्या. फ्रेडीच्या हाताक 30 टाके पडल्यात. जखमी फ्रेडीक हॉस्पिसियोत घाला. रेमी सरपंच बाणालेचो ओके तो आनी तेगेलो तो वेलोनिया मारियो चलयत पळय तो तेमी हें म्हाका अटॅक केलो. तेन्ना चोय हांव एकलो आहलो तो पयलीं बॉटल मारल्या आनी मागीर तें सूर्य हें म्हाका अटॅक केला हिंग माल तेमी हेजे मागीर तूं पोवंक पडलें म्हणजे शिरबा कातरोलें. कितें घेवन मारले पयलीं बॉटल मारल्यार मागीर ते सूर्यबा काडले ताणें 5 जाण येयले ते रेमी तेमी सगळ्यांनी अटॅक केलो म्हाका एकलोच. तूं खंय आशिल्लो? हांव ते हेलिबार आहलो. हय ते सगळे तेंगले मनीस थिंगा बसताय न्हू ते सरपंच न्हू तो कित्याक दिसता अटॅक तेंगेली दिसती जेलसी. हांव चिंचोणचो येवन बाणाले आसात न्हू. घेऊया एक ब्रेक.